sumia katluku sumia sumia katluku Krista Krista katluku Krista Krista katluku sumia sumia katluku Sumia, Sumia Kagiku. Lasani, soles pora wakanan sobiamo ciano de gaggaio ancora. Lasani, soles pora wakanan sobiamo ciano de gaggaio ancora. Soles pora ci se va ancora, anantaci picora. Kita kau itu sora, sungguh saria devamuka. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाफी आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे प्रितीच्या भयणी बाबांनो, आयज आमी सोगलीं कुशालकायेन आनी उमेदीन देव मंदिरांत एकठांय जाल्या कित्याक आयज आमची आंकवार मारयेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली आनी आयच्या दिसा आमचो देश स्वतंत्र जाल्यार 74 वर्सां भरतात. आंकवार मारिया देवाक आपल्या तुस्त गितांतल्यान गायता. दोनयाचें तोरपण म्हजो आत्मो उंच वाकाणटा. देवाक म्हज्या तारुका म्हजो जीव मुरगोडटा. हेच आत्म्याचे कुरपेन ती स्वतंत्र जिवीत जीव पावली. मारिया जावन आसली एक मागण्याची ओस्तोरी आनी मागण्यान आपलें जिवीत जियेली. हेच पासत पवित्र आत्मो सदांच तिच्या सांगाताक आसतालो. मारिया उक्त्या मोनान मागणे करताली तेन्ना बोडवो गाब्रिएल तिका नोमान करूंक देवाची खुशी तिचे सोवे कोलीत करता आनी मारिया ल्हानविकायेन जबाब दिता. ही आसा हांव देवाची चाकून जावं म्हजे सोवे तुज्या उतरां पोरमोने. मारिया मेकळेपणी पवित्र आत्म्याचे कुरपेन हो जबाब दिता. आयज मारिया आमकां एक स्वतंत्र जिवीत जिवंक नमुनो म्हणटच आमी आमच्या घरांत तशेंच समाजांत फामिली सांगाता मारये भाशेन पवित्र आत्म्याचे कुरपेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक ह्या बेटेन आमकां कृपा मागुया. Ani favate puri e mi senta mi vanto giunk.
आम्ही ओळखून घेऊ या दुनियेंत वा मुखार आम्ही साबार तोरेन चुकल्या म्हूण धाकल्या वस्तूंनी व्हडल्या वस्तूंनी आम्ही चुकल्या सारकें आमचें काळीज मनाचें निर्मळपण सांबाळून आमी चलूंक ना ल्हानविकायेन आमी चलूंक ना दुलोबायेन आनी गोडवाळेन आमी चलूंक ना आमी चुकल्या देखूनच सांगाती ओळखून घेवया म्हणून हांव पत्की सोदपुदवेदार देवाक आनी तुमकां पावंबणिलो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवडो अपराध ह्या पासत पागिवोक सदांच सांगवार मारयेत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पोदेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं आमेन. प्रार्थूया Bóg सर्व राष्ट्राच्या दुनियात आमच्या मोगाळ बापा ज्या दिसा तुवें अंतवार मारयेक
उडी आत्म्या सोयत सुर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली. त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय सोडूंक पावलो. ही एक तुझे जाणवायेची आणि माये मोगाची फोडकुणा म्हूण आमी दिनवासी काळजान ओळखून घेता. आमचे सुर्गीचे मायच्या आसऱ्या काळ भारत मातेची सोमेस्त भुरगीं सर्व वायटांतली सुटो आत्म्याची स्वतंत्राय सोडून आणि स्वर्गार सुखेस्त जिविताची भोवती भोगूंक आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो खरो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी रसभर तो चलयता सासनाच्या सासना. जुडिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुडिताक म्हणलें, म्हजे धुवे संवसारांतल्या सगल्या ओस्तोऱ्यां भितर भोव व्हडत्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आनी स्वर्ग आनी प्रितूम रोसलोल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचे मुस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलोलो विस्वास मनशाचे मोतींतलो कधीच उबोन वेचोना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुबा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचे राष्ट्र चेपोन माती खावूंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक नाय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमचे गोट्टान तुवें वाटायलाय. तेन्ना पोरचेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचे उतोरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सोवें बोळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. बोलिश्टाचे दोनू मोडले, पूण ओस्कोताचे बोल वाडले. पोटभर जेवतालीं तीं दिसवडो जोडपाक वेतात, पूण भुकेन मरतालीं तीं आनीक वावराक वचोनात. वांचडी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांची आवय आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडांत देंवयता आनी थंयसरली भायर काडटा. सर्वेस्पोर धुळबळकाय धाडटा आनी ग्रेसकाय दिता. तोच दोनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सोवें मुरगोट्टा काळीज मोजें. गरीबाक तो धुळींतली उखलता
दुलबळांक तो शेणांतली वयर काडटा, कुंवरा मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब: सर्वेस्परा सोवें मुरगोडटा काळीज मोचें. बागयोन पावलून गालिस्कारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, आपले सोतेची जावंक तुमकां आपयल्यान, पूण आपले सोतेच्या निबान मात कुडीच्यो खोशयो पाळी नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी सोमूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग कोत्ताय तसो तुज्या पेलेचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घास मारून खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नास कोत्तेल्यात. सांगता तें हें: आत्म्या पोरमोणे चोलात आनी कुडी मासाच्यो खोशयो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो खोशयो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुशयो कुडीचेर आड वेतात त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोवपार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पोर तुमचे सोफे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ पोटोमा. Marien म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा. देवा म्हज्या थारोका सोवें म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगळ्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्योच सुबागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर्व बरिश्ट तो, पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता. पिणकेचे पिणकेंत ताची दया. आपल्या बावड्याची तो सक्ती दाखयता. काळजांत गोर्व दवरतल्यांक दिसपटायता. पोतवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. खालत्या मनशांक उंच उबारता. बुकेलोल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायेलाक आपल्या चाकराक शरणांक घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामांक आनी ताचे संस्थीक निते काडीं केलोली बासावणी पाळ्ळी ताणें विस्वासपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली.
आणि मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने प्रितीच्या भावांनो आणि भयणींनो, आख्या संवसाराक आयच्या दिसा एक व्हड खुशालकायेचो दीस हो. ही परब खेरीत भाशेन आमकां कॅथलिकांक व्हड खुशालकाय आनीक अभिमान हाडटा. ह्या परबेचो अर्थ 2 उतरांनी जावन आसा. मारयेक, जेजूच्या आवयक, देवान निर्मूंक ना जे सगळ्या मनशांक, म्हाका आनी तुका एक दीस घडटलें आनी आमच्या आदीं गेल्यार ते आमच्या भाव भयणींक घडटा तें. आमी मेल्या उपरांत आमची कूड कुसता, मातयेची ती मातयेक परतून वेता. हें घडूंक दिवंक ना. दुनियेदेवान तिका ह्या संवसारांतलें तिचें जिवीत सारल्या उपरांत तिका कुडीन आनी ओतम्यान आपणाशी व्हेली. जे देवान एक दीस केलेलें आपल्या पुताक जेजूक कितें केलें? जेजू देवाचो पूत, आमचे सारको मनीस, तो मेलो आमी मोत्तांव ते भाशेन. आनी मेल्या उपरांत ताका फोंडांत घातलो, लिकिपिलो. पूण देवान निर्मूंक ना. ताची मेलेली कूड थंयसरून उरून ती कुसूंक. आमच्या भावार्थाचें मुखेल सोच जावन आसा हें. देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत केलो. आनी जिवंत केलो म्हणटच न्ही बेश्टो मेलोलो तो आतां दुसरी पत्तो आयलो, ना. देवाचे पदवेन हो मनीस जेजू देवाचे पदवेन आतां देवाच्या गुणान भरला. आनी देवाच्या गुणान भरला म्हणटच ताचो पवित्र आत्मो आमकां दिला. आनी ताणें हेंच जें पळय ताचें सगळें घडलें आमकांय फावो जातलें म्हूण ताणें आमकां ही खात्री दिली. हें उतर दिलें देवान जाल्ल्या भाशेन, हें हांव तुमकांय करतलों. पूण आमच्यान म्हणूंक येतालें, पूण सायबा तुवें तुज्या पुताक तें फावो केलें, कित्याक? तशें कितें तो तुजो पूत, तुज्यान निर्मूक जायनासलें तो तुजो पूत, देवा सारको देव तो मातयेंत कुसूंक, तो मरूंक. आमकां कसली खात्री तूं दिता? आमी मनशां. देव म्हणटलो, ना 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 ना, आयज हांव येता तुमकां दिवंक आनीक एक खात्री. आनी एक खात्री जावन आसा ही आतां तुमच्याच मनीस कुळाची, तुमच्याच जातीची ती. तिचें सगळें कांयच देवपण ना. तिका हांव मेल्ल्यांतली जिवंत करतां. मेली ती म्हणजे ह्या संवसारांतलें जिवीत तिणें सारलें, पूण आतां हांव तुमकां ही खात्री दितां. तिका हांव म्हज्या पुता सारकी मेल्ल्यांतली जिवंत करतां. आनी कुडी आत्म्यात सयत ती म्हजे सांगातयें स्वताक हांव सासणाच्या सासणांक जियोवंक हांव तिका म्हजेशी व्हरतां. आसुंत सायबिणीची परब म्हणटा ती देव येता आमकां मेळूंक, मनशा कुडाक मेळूंक, दिवंक आमकां ही खात्री, सॅटिट्यूड. तिका हांवें मेल्ल्यांतली जिवंत केल्या. तेच भाशेन हांव तुका, तिका, एक एकल्याक तुमकां हांव मेल्ल्यांतलो जिवंत दितलो. हांव दिवचो ना तुमी फोंडांत वेतात ती फोंडांतूच उरूंक आनी काबार जावंक ना. मेल्ल्यांतली तुमकां हांव जिवंत करतलो आनी सासणांक तुमी कुडीन आनी ओतम्यान म्हजेशी रावूंक ही खात्री दिवंक आयज म्हजे धुवेक हांव म्हजेशी व्हरतां. बाबांनो आनी भयणींनो, सायबीण मांयक हें फावो जालें. कित्याक? देवानूच तिका
तयार केल्ली देवाच्या पुताची आवय जावच्याक. पयले घडयेंतान जेन्ना ती आपल्या आवयच्या कुसव्यांत तिणे गर्भ संभोवलो, भाग्यवंत आनाच्या कुसव्यांत तिणे गर्भ संभोवलो, देवान निर्मूक ना तिका पातोक लागूंक, पातकाची सावडी पासून लागूंक, मूड पातोक आमी म्हणटा, पयल्या आवय बापायचें पातोक जें आमकां सगल्यांक लागता तिका लागूंक निर्मूक ना. देवान निर्मूक ना आपल्या पुताकूच तेंच पातोक लागूंक, तो देवाचो पूत देखून. पूण तेच बराबर देवान निर्मूक ना मनशा कुळाचे दुवेक जेजूचे आवयक, पूण आमची मुजी आनी तुजे भाशेन मनीस तिकाय हें पातोक लागूंक. तर त्या वक्तांतान ती जावन आसा पवित्र, देवाचे खेरीत येवजणेन तिका हें पातोक लागूंक दिवंक ना. आनी हे पासत जेन्ना आमच्या पातका वरवीं आमी पातकाच्या घांसाक सांपडटा तेन्ना आमी पातकाचे गुलाम जाता. मनीस हांव आनी तूं आमी जावन आसा संवसारांत पातकाचे गुलाम. सायबीण मांयक दोनूय देवान निर्मूक ना पातकाची गुलाम ती जावच्याक. पयले घडयेंतान निमणे घडये पासून ती कुरपेन भरलोली. आनी हे पासत जेन्ना ह्या संवसारांतलें जिवीत तिजें सारलें, देवान तिका कुडी आत्म्यान आपणाशी व्हेली. भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या दिसा आमी खुशाल बरीत आसा आनी जशे भाशेन आमचो भावार्थ आसा जिवंत जाल्या जेजूच्या जिवंतपणाचेर, जेजू जिवंत जाला आनी जिवंत जावन आमचें मोदें आसा म्हूण ह्या भावार्थान आमी येता. तेच बराबर जेजू 12 संगाती आनी जेजू काल हीच जेजूची आवय आसा आमचे बराबर, कुडीन आनी ओतम्यान आमचे संगाती आसा. ही खात्री आमचो भावार्थ आमकां दिता. पूण ह्याच खातीर आमकांय एक दीस फावो जावच्याक देणे आमी जावंक जाय पातकांतले मेकळे. आमी पातकाक सांपडटलेच, आमी पातकाचे गुलाम जातलेच एक वक्तार दुसऱ्या वक्तार, पूण भोगोर भोगोर आमचें जिवीत जावंक जाय पातकांतली आमी मेकळीं रावंक. पातकांतले आमी सदांच नितळ निर्मळ रावंक. पातकाची सावडीन आमकां आपणाची गुलाम करिना जावंक, हें गरजेचें आमकां. सायबीण मांय आमकां हेंच सांगता, म्हजे भाशेन तुमी जायात देवाची चाकर, देवाची चाकरां. आयच्या दिसा आमचो भारत देश, आमी सगळीं भारत देशाची भुरगीं खुशाल. कित्याक आमचो देश स्वतंत्र जालो आमी म्हणटा. परके आसलेत, राज चलयतालेत त्या दिसांतान इंडियेचे पूत दुवो म्हणूंक लागले, इंडियेचो फुडार आमी चलयतले. पूण पुरो ना बाबांनो आनी भयणीनो आमी म्हणूंक इंडियेचो फुडार, भारत मातेचो फुडार आमी चलयतले म्हूण. तुवें फुडार चलोवंक तूंय जावंक जाय एक मनीस पातका विणें जियेता तसलो, पातकाचो गुलाम जावंक जायना. आनी हे पासत आयज सगळ्या भारताच्या मनशांनी म्हणूंक जाय, आमी भारताची भुरगीं इतले तरेन आमी म्हणटा आमी स्वतंत्र जाल्या म्हूण, पूण आमी सारकीं स्वतंत्र जावंक ना. कित्याक आमचे इंडियेंत कितलें वायट आमीच भारत मातेचे पूत दुवो करतात. आमी आमकांच मार गावता, आमी आमकांच वायट करता. परके नांत आमी म्हणटा डेमोक्रेसी, पूण डेमोक्रेसी फावो ते परी आमी पाडिना. आमी म्हणटा गरिबी हाताव म्हूण, गरिबीक भायर घालूंक जाय म्हूण, पूण इतल्या लोकांक आमी गरीब चेपून दवरता. तुमी वयर सरपाची गरज ना, आमी चलयतले, आमी व्हड. एक तरेन चलता आनी भारत देशांत कितें चलता तें आमी जाणा. बाबांनो आनी भयणीनो, भारताच्या मनशांनी हेच तरेन चलूंक जाय. जरी तर आमी भारत देश चलयतले, जेजू भाशेन आमी जावंक जाय, एकामेकाची चाकरां जावंक जाय.
जेजू जालो ते भाशेन हांव आसां तुमचे मोदे तुमचो चाकोर कसो सायबीण म्हणलें ते भाशेन ही आसा हांव चाकोर हे आमचे राजकारबार चलयतात ते तांणी खऱ्यांनीच म्हणूंक जाय आमी जावन आसा हांव चाकोर लोकांचें बरेपण हाडूंक लोकांची चाकरी करूंक जाय आमी आमचें जिवीत संकटाक घालून आमी आमचो भारत देश वयर काडूंक जाय जशे भाशेन पयले वाचपांत आमी आयकलां ती जुदीत ती ओस्तोरी आपणाचो जीव संकटाक घालून व्हडलो दुस्मान व्हडलो फेडनीस आसलो ताच्या हातांतली आपल्या देशाक सुटका दिली सायबीण मायन केलें तेंच आमी आयच्या दिसा करूंक फावो आमच्या देशा खातीर तर आयच्या दिसा आमी घालुया आमकां एक एकल्याक सायबीण मायच्या आसऱ्याकाल आयच्या दिसा आमी घालुया आमचो देश हो भारत देश आमचो देश आमी एकामेकाचे नागरीक भाव भयणी आमी आमकांच घालुया सायबीण मायच्या आसऱ्याकाल आनी आमच्या देशांत इतलें वायट जाता मोदें आमी आमचो विस्वास हाडून दिवचो न्हय जायते पावटी आमी म्हणटा आयकता आमी गोंयकार पासून म्हणटा आमचो गांव सारको गेला हॅज गॉन टू द डॉग्स म्हणटात हॅज गॉन टू द डॉग्स येतात गॉन टू द डॉग्स देखूनच आमी पडून गेल्या भायर गेल्या कॅनडाक गेल्या लंडन गेल्या आनी ऑस्ट्रेलिया गेल्या म्हूण केन्ना म्हणचें न्हय असलो गोंयकार आसा तो असलो भारत देशाचो नागरीक नीज गोंयकार नीज भारत देशाचो नागरीक न्हय कित्याक जो मनीस नीज गोंयकार नीज भारत देशाचो नागरीक तो वावुरतलो म्हज्या देशांत जायतें वायट आसा हें वायट करूंक हाचेर वायट हांव झुजतलो हो म्हजो देश परक्याचो न्हय हांव केन्ना म्हणटचो ना गॉन टू द डॉग्स सायत जाता पूण गांव सोडून पयस गेलो हांव बरो आसल्यार पुरो तुमी मरतात मरात अशें केन्नाच करूंक जायना एका बऱ्या गोंयकाराच्यान आनी एका बऱ्या नीज भारताच्या नागरिकान तर सायबीण मायच्या आसऱ्याकाल आमी रावया सायबीण मायचे भाशेन पातकाचेर झुजली आनी शेकी तिका जोयत मेळ्ळें कुडी आत्म्यांत सोयत आपल्या आनी आमच्या सोडवंडा रोचणारान सोडवंडारा संगती सासणांक जिवंक तेच तरेन हे आमच्या भारत देशांत सायबिणी आमकां दी कृपा आमी हॅपिली शांतीतायेन आनी खुशालकायेन आनीक आमी आमकां सगळे दादोसपणान आमी जिवंक कुडी आत्मेच्या दादोसपणान आमी जिवंक आनी एक दीस आमकांय सायबिणी हेंच देणें जें तुका फावो जालां तें एक दीस आमकांय फावो कर आमेन. उबी रावून आमचो भावार्थ उच्चारूया. सतमंता देवाक सर्व पदवेदार बापाक स्वर्गान पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकलेच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभोवलो आंकवार मारयेतावन जल्मलो पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका लिकी पिलो तो मेलल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सर्वोपेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुयतावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे भक्षणे कुडीचे जिवंतपण सासणांचें जिवीत आमेन. भावांनो आनी भयणींनो आतां सगळ्या विस्वासान आमचे काळीज उगडून दोनूय देवा मुखार आमची मागणी आनी काळजाचे आंवडे घालुया. आमच्या धर्मीक वडिलांच्या हातान आसलोले पोरचेक क्रिस्ती तत्वांनी वाडूंक एक खेरीत कार्य दिल्लें आसा. हो वावर करतना ताचेर येतल्या कोश्टां आडकोडीचेर जोईत व्हरूंक बापाचें बोल
आनी बरी भलायकी तांकां मागुया. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक देशाचो कारभार चलोवंक देवान विचल्यात. समाजाचे प्रस्न सुटावे करतना, ताळणेक पडनासतना संवसाराची उदरगती पासत न्हय, पूण मनशाचे उदरगती पासत वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या समुदायांनी आनी गोरचेवंतां सवें चड करून कोविड-19 पिडेक सांपडलेल्या सवें सेवा चाकरीच्या मोनान, भावपणान, मोगान आनी ल्हानविकायेन तांकां आदाराचीं जावं तांची सेवा करूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार मागुया. आमची तरणाटी जावन आसात आमच्या समाजाचे खांबे. आयच्या आधुनीक काळार जायते वायट उपरासतना आमच्या तरणाट्यांनी बरो तो रस्तो विचून काडूंक आनी मारये भाशेन पवित्र आत्म्याचे कृपेन स्वतंत्र जिवीत जिवंक बापाची जाणवाय मागतना आपल्या बऱ्या देखींतल्यान जेजूचे दिरादीक गोवाय जावंक समाजान मोगाचे आनी एकवटाची बी शिपडावंक वावरूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या कुटुंबांनी समुदायांनी सदांच मोग मोयपास एकामेकाचो हुस्को सेवा चाकरी बोगसोणे वाडूंक आनी चोडूंक आनी मारये भाशेन आमी देवाची कुशी सदांच करूंक वावरूंक आमकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. भोव मोगाळ बापा, विस्वासान केलेली आमची मागणी तुझेच दोया मोयेन आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Muja Bavambolino,
हे आमचे दिनवासनेचे बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानतात असले जावं म्हूण म्हाका हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सोर्गींच्या बापा अंकवार मायेच्या दोबाशीक स्वर्गा वरोणा दिसा या तुझ्या उपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्राये पासत तुका दिनवासू आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दाराळ देण्यांनी भरलोले आमचे भुंयीतली दानां तुका संतोशान भोगून दिता. त्याच बराबर सोमेस्त आमच्या बाबा भयणीचो वावर कोश्ट दुका संतोष हुस्के आनी ओत्रे तुका समर्पिता. जेजूच्या अगणित मोगाच्या समर्पणान आमची बेटोवणी तूं मानून घे आनी सुफोर कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी शासनांच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बोड. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय अंकवार मारिया ताणें केलेले सोडवणीचे प्रथम फळ तिका ताणें पातकांतली निवारून मोरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचे संपूर्ण स्वतंत्रायेची खुणा आनी बोरवांसो तिका केली. देखून ह्या संतोश बरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेलेले आमचे माये बाराबर आनी सर्गीच्या सर्व दोबारां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रतायेची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासू तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें.
हो तुम्ही समस्त घेयात आणि खायात. ही मुजी कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुम्ही समस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्या तुमचे पासत आनी समस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gupor kotuja. Gesù melo, Gesù si gonzala, Gesù gloria nietano. Gesù melo, Gesù si gonzala, Gesù gloria nietano. बाप्पा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूण उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पीत हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कुडीन रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसिस्क आमचो पाप साहेब, फिलिप नॅरी आमचो बिस्म आनी आख्खे पवित्र सुबे बराबर आमकां प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो प्रवास धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आमी ज्या अवतारा सरभोंवती एकठांय जाल्या ती आनी करीत भाशेन आमच्या गांवची कॅटकिस आयच्या दिसाची ह्या मिसाची मांडावळ तांणी केल्या. आनी आमच्या भुरग्यांक शिकयता तो मुखेल गूट जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो. कसो तो गूट आमकां लागता ही ते शिकयतात. आनी इतलें आमच्या भारत देशा खातीर वावुरतात, बरेपण हाडूंक झुजतात आमच्या गांवचे पासत, ताचो आमी उगडास कोत्ता. Anquar Maria de Vecemai Sangati, Titia Poti, Bagivoto José, Bagivoto Dormo Dutan, Filipe e Jacob, José Vaz, Francis Xavier, Antônio, Calcataci Teresa, Ani soglia boktan barabor, sas nancha sukantam kan vantoti. Tancha sangata, tuji moima gaunk. Sas nancha sukantam kan vantoti. Tancha sangata, tuji moima gaunkam kan favokor, Jesus Christa amcha sumia vorvin. Amen. Teatro Jesus vorvi, Teatro Jesus sangata, Teatro Jesus tai. Povitratmencha ek ponant, sorpod vedar bapa, sorv vondona ni vojbov tuka, sasnancha sasnan.
आमेन. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणेच आमकां शिकयलां तें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत वस्तुकाय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कातांतली वाटाय. कित्याक रासवतकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवे. संसाराचे पाप काटून आमची कातूक देवाची शिरी संसाराचे पाप काटून आमची कातूक देवाची शिरी संसाराचे पाप काटून आमकां शांती दी, शांती दी. सुम्या जेजू क्रिस्ताची व्याधवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्यांच्या सहकारान तुज्या मरना आनी जिवंतपणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या पातकांतली आनी सुरवायटांतली आमकां निवार. तुज्या आज्ञा पाडूंक आमकां आदार दी आनी तुजे सुरशिलीं वेगळीं सरूंक कदींच निर्मूळ नाका. O sorgattaun deololo civondo Gesù, to devaci शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ताच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी मेळटली.
खावत्यांक ताणें उंच उबारली. भुकेलोल्यांक बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरली. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेच्या मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रगत संतोष बरीत काळजान घेतल्या उपरांत हे मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेच्या भुरग्यांनी केलेल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुबा आशिर्वाद पडून आमच्या देशांत नीत, शांती आनी मोग नोंदों आनी आमी समेस्त आंकवार मायेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुखेस्त जिविताचे बोर्तेक आनी पुनर्जीवनपणाचे मोहिमेक पावूं. तुझ्या पुता जेजूचे नांवी बसात.
प्रितीच्या भयणीन आनी बाबूनो, तुमकां सगल्यांक हे परबेच्या मिसांत वांटो घेतल्यान तांकां पळोवन आमी चड खुशाल. तुमच्या गांवांत सेवा करतले नवे गवळी फादर एडन आनी हांव तुमची सेवा करूंक आमकां चड उमेद भोगता आनी तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी देवाक आर्गां दिता आनी दिनवासता. फादर एफ्युमियान मिरांदा ताणी आतां 7:15 मीस केले आनी कॅटिकिस्ट आमच्या बाबू भयणींनी हो सेवा दवरून चलयलो आनी सोबीत थाळ्यांनी आमच्या तरणाट्यांनी गायले. तांणी जायती प्रॅक्टीस केली आनी मिसाचें बलिदान करूंक तांणी आदार दिल्लो. देखून आमी तांकां सगल्यांक दिनवासता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूं. आयच्या दिसाची परबी आसुमती सायबिणीचें फेस्त ताची परबी आमच्या भारत माताचे स्वतंत्रतायेचो दीस आमी संभ्रमतना आमच्या देशाची परबी देशाचेर आनी तुमचेर सगलो आशिर्वाद आमी मागता. आयचो आयतार सादे काळाचो 20वो आयतार. येता तो आयतार ऑगस्टाची 22वी. सादे काळाचो 21वो आयतार. कोविड-19 पॅन्डेमीक जाल्ल्यान लोकांक इगोजेन आजीर जावंक मोना आशिल्ल्यान आमी एका वाड्यांत वचून साथीसमान आसलेल्या जेजूक घेवन धाकटीशी रीत करून परजेक आमी कुमयां दिवंक येवजिले. आमी सुमार 6 वाडे आतां म्हणसर कवर केलेत. येता त्या सुमारांत 19 तारखेर आनी 20 तारखेर आमी चर्च स्ट्रीट थंय वेतल्या. 6 वरांचेर एक कुडीन ही रीत आसतली. उपरांत 6:30 वरांचेर दुसरे कुडीन रीत. PPC मेंबर तुमकां कुडीत करतल्यात. येता त्या सुमारांत 16 थावन मिसां सुरू जातात सकाळची. पयलें 6:45 वाजता आनी दुसरें मीस 8 वरांचेर. ह्या मिसांनी तुमच्यांनी वांटो घेवंक येता. तुमच्यांनी भेटूंक येता. आयताराची मिसां आमी करतले. आयताराची मिसां सोनवाराक सुरू जातात. एंटिसिपेटेड मास सोनवाराक 6 वरांचेर. आयताराक मीस 2 आसतली. सकाळी मीस 6:30 वरांचेर आनीक दुसरे मीस 8 वरांचेर. 8 वरांच्या मिसाक तुमच्यांनी तुमच्या भुरग्यांक घेवन येवंक येता. तशेंच तरणाट्यांनी भाग घेवंक येता. आमी तांकां दोगी जाणांक जाता तशी स्वाद तयार करतले. सोंत्र कॉपेलांत थंय आमी मीस करतले आयताराची. तशेंच नवो पालमार कॉपेलांत. त्या कॉपेलाचो मिसाचो वेळ आमी उपरांत तुमकां कळयतले. आमच्या ऑफिसांत जायतो लोक सर्टिफिकेट घेवंक येता. कित्याक सगलो लोक तियोर काडून भायर वचोंक सोदता. म्हणटच थोडो भोव प्रस्न पडटा. म्हणटच जी कोण सर्टिफिकेट घेवंक येतात तांणी हें नोट करचें. फ्रेश कॉपी जाय. तांणी नांव दिवचें आनी 2 दिसां उपरांत तांणी येवन ही सर्टिफिकेट व्हरची. कोणाक तर ओल्ड सर्टिफिकेट जाय 3 दिसां उपरांत तांणी येवन व्हरचें. कोणाक तियोड जाय तांणी पयलीं नांवां दिवचीं आनीक 4 दीस जाले उपरांत ऑफिसांत येवन तुमी तुमचो तियोर व्हरचो. जी कोण काजार जावंक सोदतात तांणी आपली फॉर्मां तांणी इगोजेन येवन ऑफिसांत कळोवचे 3 म्हयने आदीं. आनी त्या प्रमाणे आमी तांची सगळी काजराची तयारी करतले.
आज फेस्ताच्या दिसाक सेंट विन्संट पॉल संस्था मिस जाल्या उपरांत गरिबांक दान दिवचे खातीर आपली बॉक्सां घेवन रावतल्यात. तुमच्या लागीं जाता तशें तुमी तांकां आदार करचो. आज 15 ऑगस्टाची स्पेशल ग्राम सभा जमात आसतली 8:30 वरांचेर. आमच्या इगोर्जेक लोकांनी दान दिलां. बागून फिलिपान जाकोबान तांचेर आशिर्वाद घालूंक आमी केरीत मागता. कोण एकलो बरो देखणार ताणी 10,000 दिल्यात. दुसरें आरवाले दोमिंगोस नोरोन्य ताणी 10,000 दिल्यात माडांत. रुबी वाज 10,000 दिल्यात केसरवाल. क्लिफ्टन मॅकेन्झी कुटिनो 10,000 दिल्यात विराबाट. रोजा मेनेझीस आपल्या बापाच्या बेंटा दा कॉस्टा हाच्या उगडासाक दिल्यात 5,000 चर्च स्ट्रीट. ताका सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आतां मीस जाल्या उपरांत परबेचें मीस आसतलें 9:15 ताचे आदीं 9 वरांचेर आमी शेतांत वेतल्यात आनीक शेताचेर आशिर्वाद घालतल्यात आनी कोणश्यो खात्रून पयलें फावट देवाक भेटयतल्यात. 9:15 परबेचें मीस सुरू जातलें. आमी मिसां लायव्ह स्ट्रीम करतात. आतांचे मीस लायव्ह स्ट्रीम. तशेंच फेस्ताचे मीस तुमकां युट्यूबाचेर लायव्ह मेवतलें. इगोजेन हो कॅमेरा हाडला आनी ही सगळी तयारी केल्या. तुमच्यांनी आमी तुमकां लिंक धाडला तो तुमच्या गोच्च्यांक, तुमच्या इश्टांक, तुमची गोच्ची जी कोण युरोपाक हांत, अमेरिकेक हांत, गल्फान हांत, UK खांत, आमची सोयरीं सगळे कडेन शिपडल्यात. तुमच्यांनी तांकां हो लिंक धाडूंक येता आनी ती आमचे बरोबर ही बॅट करतली, देवाक दिन वाचतली. तांकांय खूब बरें दिसतलें. ल्हानपणांतल्यान तेणी हांगा येवन मोठ सायबिणीक पळयली, मागलें. आसमते सायबिणीक येवन पळयलें, मागलें. ती भाग घेतल्यात. तुमी तांकां धाडूंक येता. आमची तरणाटी खूब वावर करतात आनी आमकां खूब बरें दिसता. तशेंच आमचे इगोजेच्यो जायत्यो संस्था आहात त्यो जायते उमेदीन काम करतात. आमची तरणाटी आतां मीस जाल्या उपरांत कॅन्टीन चलयतली. चड बरो मेनू आहा. तुमच्या घरांत लेगून तुमी करूंक नासतलो पूण तांणी एकदम बरो मेनू केला. आदलो मेनू आनी आतां तरणाटी हातात तसलो मॉडर्न मेनू चड बरो. तुमी वचून तो मेळून पळयात आनी तुमच्यांनी कितें तरी तांकां आदार दिवंक येता. तुमचे लागीं हांव मागता हे आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक तुमी आदार दियात. चवथें मीस आसतलें आज 11:15. आमी जण एकल्यांनी जाणा जावचें आमी आजुनूय कोवीड पॅन्डेमीक कर्फ्यून आहात. म्हणटच तुमी मास्क घालचें, हात धुचे, डिस्टन्स सांबाळचें. आतां भायर सरता आसतना तुमी डिस्टन्स धरून वेचें म्हण मागता. वेनरेशन म्हणजे हांगा येवन वेनरेशन करूंक जावचें ना, मान दिवंक जावचो ना सायबिणीक. तुमी बसल्यात थंयच थान सायबिणीक मान दियात. हांगा येवंक जावचें ना, मन आहा. म्हणटच सायबिणीचो आशिर्वाद थंय तुमी बसल्यात थंयच सावन घेयात. 2 मिनटां मागणें करात आनी मागीर तुमी डिस्टन्स सांबाळून वचात. म्हाका किरीत सांगून दिसता की आमचो गांव जायतीं वर्सां ज्युरिडिक्शन ऑफ वेर्ना पुलीस स्टेशन हातून आसली. कितेंय आमकां जालें आमी वेर्ना वेताले. आतां सरकारान नवें नोटिफिकेशन काडलां आनी हें नोटिफिकेशन काडल्यार जायते दीस जाले, म्हयने जाले. आनीक कुट्टाळे जुवारीनगर नवें पुलीस स्टेशन येता. थंय आमकां त्या ज्युरिडिक्शनाक घातल्यात. थंय वचपाक तुमी जाणात एकदम भिरांत. थंय किरम्यो जातात, मारामारी जातात.
कितले तरेचे वस्तू थंय हात आनी आमचो लोक थंय वयतलो जाल्यार आमी नकळो पण हे नोटिफिकेशन वाचतोच म्हाका दिसलें आनी जायते जाण म्हजे लागीं आयली आनी सांगूंक लागली फादर तुमी कांयच करिनात हांवें पयलें वाचूंक ना नोटीस तुमकां सांगूंक ना कळोवन येवन घालूंक ना पूण काल सान दुसऱ्या मिसाकतान हांव घालतां कित्याक आमच्या भुरग्यांचो फुडार कोण आसतली थिंगा आमी नकळो सगळीं वयतली जाल्यार कुट्टाळे बंद करूंक पडटलें पूण कोण तरी उरतली जाल्यार तांचें जिवीत जोड जावंक फावना आमकां कोणेंच अशेंच उडोवंक फावना मनीस भिरांतीन थंय वचोंक फावना त्याच खातीर म्हाका दिसतालें की आमचें ज्युरिडिक्शन वेर्ना पुलीस स्टेशनार आहा तेंच आमकां सांबाळचें आमकां बऱ्याक पडटा मडगांव वयता तेन्ना पुलीस स्टेशन हिंगा थंय वयर वचूंक आमकां कठीण जातलें अशें म्हाका दिसलें आयज ताचें उजघाटन जावपाचें आसलें हे नव्या पुलीस स्टेशनाचें पूण कोणे तरी एकल्यान जाणवयेन ह्युमन रायट्स कमिशन गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन ताका निशेध मारलो ताचेर चर्चा केली आनी ह्युमन रायट्स कमिशनाक सांगलें बंद करात म्हणून आनीक ह्युमन रायट्स कमिशनान ते मना केलें आयज उजघाटन करपाचें पूण कांसावले आरसी वेलसांव पाली ह्या गांवांनी ह्या विलेजींनी निशेध मारलो होय लोक वेर्ना पुलीस स्टेशन थंय पडटा पूण ताणें निशेध मारून चीफ मिनिस्टराक बरयलें आमकां थंय पुलीस स्टेशन नाका आमचें आदलें आहा ज्युरिडिक्शन वेर्ना पुलीस स्टेशन आमकां थंय जाय तांणी मेमोरंडम धाडलो चीफ मिनिस्टराक आनी दुसऱ्या मंत्र्यांक तुमी पळयात तुमकां धाडूंक जाय जाल्यार तुमी पळयात तुमी तुमच्या पांचा लागीं तांकां विचून काडल्यात तुमी विचारात आमकां कित्याक कळूंक ना नोटिफिकेशन येयला कितलो तेंप जालो पयलें उजघाटन करपाचें आसलें 27 तारखेर फेब्रुवारीचे आनी आतां आज विचारात तुमी विचून काडलेले तुमचे मनीस 7-5 तांचे लागीं विचारात आनी तुमचें मत सांगात तुमकां हांगा रावंक जाय म्हणजे वेर्ना वो थंय बिल्ला वचोंक जाय तुम्ही विचारात तुम्ही विचून काडलेले झेडपी थात तांचे लागीं तुम्ही कोणाक विचून काडल्या हिंगा MLA तांचे लागीं विचारात आनी तुमकां जाय तशें तुमी करात तुमकां तर जाय कितें आनी तुमी कितें करूंक सोदतात तें तुमचो निर्णय आमच्यांनी फकत सांगूंक येता कित्याक आमी वाचलां आयकलां आनीक आमी जाणाव देखून तुमकां सांगता म्हळ्यार तुमी खेरीत तुमी पळोवचें आनीक हो गांव आमचो राखचो सांबाळचो आयज आमकां वालोर ना कित्याक आमी क्रिस्तांव फुटलेली एकवट ना तुमच्या गांवांत 17,000 आनी 8,000 लोक 17,000 क्रिस्तांव लोक तांची मतां फुटल्यांत आनी आतां असेंब्ली येता तेन्ना आनीकूय फुटतली 4-5 जाण बसतले आनी आमच्या मतांक वालोरूच आसना आमी राखची गरज आमचें गोंय कोबार जाता हो सरकार आमकां कांयच करिना म्हणजे बुलडोज कोत्ता पळयात बिल्स इतली पास केली एक ताचेर डिबेट ना एक कांयच ना पार्लमेंटांनी तोहेंच चलता ही लोकशाय ही डेमोक्रेसी हो आमचो सरकार आहा तो इज द गव्हर्नमेंट फॉर द पीपल बाय द पीपल अँड ऑफ द पीपल खूब प्रश्न पडटा आमची झाडां काततात शेतां कोबार करतात व्हडले व्हडले लायटी हाडटात विकास म्हणटात विकास आमकां कोबार करतात तसलो विकास नाका आमकां विकास जाय सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ह्यो कोळसो येता इतलो कोळसो आमच्या गोंयांतल्यान येता आमी जाणा इंटरनॅशनल ट्रिटी आहा तितून फॉसील उजार करूंक जायना कोळसो उजार करूंक जायना आमची इंडिया तितून भाग आहात पार्टिसिपेटींग मेंबर आनी तरी पूण आमी कोळसो हाडटा हांगा कितें जातलें गोंयचें नकळोच सांत जासीत आयलँड नेवीन वचोन झेंडो फुलोवचें म्हूण मागलां धुमकी दिल्या लोकांक पुलीस धाडटल्यात आनी लोकांक मागीर लोकांनी निशेध मारलो आमी दिवचे ना म्हणून अशें आतां नवें केल्लें आहा न्हंयो गेल्यो आमच्यो दर्याय गेलो जुंये गेले आमी ओगीच हांत हे आमचे विचून काडलेले मनीस आमकां फुटूंक लागल्यात
म्हणटच तुम्ही पयचे जुवारी सांजासेत आयलँड दाखयला की घरांच नात ओन्ली फोटिंगपणां करतात आमचे गोंय कबार करतात आनी आमचो कल्चर कोबार करतात म्हणटच आमी उठुया जागी जावया आनीक तुमकां तर दिसता कितें करची गरज पुलीस स्टेशन आमकां चड गरजेचें आतां जाल्यार तुमच्यांनी तुमचे फुडारी आहात तुमी तांकां मेटचें करचें आनीक पावटी बाबू भयणीनो तुमकां सगळ्यांक ही कुशाल बरीत सायबीण स्वर्गवरण ही परब हे परबेचे सगळी मागणी आशिर्वाद आमी तुमचे खातीर केला तो तुमकां आमी दिता विश यू अ व्हेरी हॅपी फीस्ट and great festival of Indian independence. God bless you. Thank you so much. Ubiraviyam. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उजवाड Suya